पणजे रसातळाक महापौराआड अविश्वास हाडचो भ्रष्टाचारी आमदाराची पुताक खुर्ची लोकांनी वेंचणुकेत जाप दिवची कॉन्त्रात वेंचणुकेच्या फंडाक उत्पलान आमदाराक सोडलो। मळ्यातल्या अपघाताचो इन्क्वायरी रिपोर्ट येतलो। मानवाधिकार आयोगाच्या नोटीशीक जाप दितले 2 दीस रावात स्मार्ट सिटी एमडी म्हणटा सायटीर सेफ्टी मेजर्स वाडयले। 3 वर्षात गोयचे 25,000 तरणाटे उद्योगिक रोजगार जातले स्किल्ड म्हणटा कौशल्य विकास मंत्री चंद्रशेखर। पीएम स्किमी सकयल स्किल गुरूंचो भोवमान। गोंयांत म्हजो निमाणो सनबर्न प्रवास सोंपलो। सनबर्न आयोजक हरिंदर सिंगाचो भावूक संदेश। एक्टिविस्ट म्हणटा बूक माय शोक सनबर्न विकपाचो प्लान गोंयचे नाव घाणायले। काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या आदल्या 10 आमदारां आड गिरीशान घाल्ली याचिका सुनावणेक घेवंक सुप्रीम कोर्ट तयार। पक्षांतरा विशीं 10व्या शेड्युलाच्या फाटभुंयेर फेब्रुवारांत सुनावणी। दिल्ली लिकर स्कॅमात मुख्यमंत्री केजरीवालान मनी लॉन्ड्रिंगाचे ईडीचो 3रो समन्स चुकयलो। ईडी काडटा आनीक एक समन्स। केजरीवाल म्हणटा वेंचणुके आदीर भितर वडोवंक। दुसरे टेस्टीत दक्षिण आफ्रिकेक 7 विकेटींनी मारून भारतान 2 टेस्टींची माळ केली ड्रॉ। सिरीजा उपरांत बुमराच्यो 6 विकेटी। भारताक वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपीत पयली सुवात परत। शिवोले 5 पिलराचो पास्टर डॉमिनिक डिसोजाक म्हापशेच्या कोर्टान दिलो सशर्त जामीन। जामीन दितना 20,000ची श्युरिटी। कारवारचो कुणबी समाज मूळ गोंयचो। गोंयांत एसटीचो दर्जो मेळना तसो तांकांय मेळूंक जाय। सभापती रमेश तवडकार कारवारात जोयडा तालुक्यांत कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयलो। गोंयांत फाटल्या 24 वरांनी कोविडाच्यो 8 नव्यो केशी। एक्टिव्ह केशी 54। देशांत नव्यो केशी 760। एक्टिव्ह केशी 4,423। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे लक्षद्वीपात एडव्हेंचर दर्यांत स्नॉर्कलिंग आणि दर्यावेळेर पासय सोशल मीडियार व्हायरल। रक्त घेतना प्रोसेसिंग फी सोडली जाल्यार हेर कसलेच चार्जीस लावपाचे ना। केंद्रीय वखदा मानक नियंत्रण संघटनेन काढली ऑर्द। दाट धुक्याच्या वेळार दिल्लीक ट्रेंड पायलट रोस्टर कित्याक करूंक ना। डीजीएची एअर इंडिया आणि स्पायस जेटाक नोटीस। प्रधानमंत्री मोदीन नाव दिल्ली चित्तीण आशान। मध्य प्रदेशातल्या कुनो नॅशनल पार्कात 3 पेट्यांक दिलो जल्म। भारतात चित्त्यांच्या परत अधिवासाची आशा। काँग्रेसीत ऑल इज वेल कसलीच फूट ना। काँग्रेसीच्या CWCचे मिटिंगेन आपणाक आपोवंक ना कित्याक तर आपूण मेंबर ना म्हणटा आमदार कार्लोस फेरेर। YSRTP आणि काँग्रेसीचे तेलंगणात विलिनीकरण। आंध्र प्रदेशाचो मुख्यमंत्री जगन रेड्डीच्या बहिणीची काँग्रेस पार्टीत एंट्री। जगन रेड्डी आणि केसीआरची जाली बसका। आज राजस्थानात डीजीपी आयजीपींची अखिल भारतीय परिषद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतलो मार्गदर्शन। गोयचो डीजीपी जसपाल सिंगूय राजस्थानात। म्हापसा पालिकेत दुकानांचो वाडयल्लो रेट देवयात ना जाल्यार सगळी दुकानां बंद। पुराय मार्केट बंद। म्हापशेच्या वेपाऱ्यांची शिटकावणी। पालिकेक निवेदन। नगराध्यक्ष म्हणटा बसका आपोवची पडटली। इराणात दोट्टी बॉम्ब स्फोटात 103 जाणांक मरण। 280 जखमी। 195 हॉस्पिटलात। इराणाक अमेरिका आणि इस्रायलाचेर दुबाव। दोगांकूय शिटकावणी। शेअर मार्केट ग्रीनान उक्ते। निफ्टी 21,731 उक्ते। सेन्सेक्स 72,800 उक्तो।